वर्साचो सादो काळ 23वें सातोळे बुधवार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 20 ते 26. आपल्या शिसांचे दोळे लावन जेजून म्हटले, तुम्ही गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचे राज तुमचे. तुम्ही आता भुकेल्यान ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी करतलो. तुम्ही आता रुदन करतात ती सुभागी, कित्याक तुम्ही हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेश करतीत, तुमकां सभेंतलीं भायरायतीत, तुमकां अपमानीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोंग लाटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलेल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी भुकेतल्यात. आतां आसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी रडतल्यात आनी रुदन करतल्यात. लोक तुमचे बरें उलयतात तेन्ना तुमकां हाय हाय, तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.